प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगच्या बाबूनीनो आमचो पेन्नू आणि फेलिका तांचे खातर जावन पेन्नूचे आनी फेलिकाचे खातर जावन हे तिसरें वर्स जालें तांकां 2 वर्सांचो चरको आनी 1 वर्स जावंक जायला आनी एक बेबी आहा तांकां दोगां भुरगीं आहात वो खातर जावन 6 म्हयन्यांनी पेन्नू पिवंक शिकलो मागीर हांगा आपोवन हाडून ताचें पिवोवन एपरा सुटोवन ताणें कित्याक सोडिचें पिवोवन ताका कित्याक कितें करता मुखार तो खालें जाता पिवोवन सोडल्यार म्हणून आनी प्रश्न ताचें आमी पिवोवन सोडयल्लें आनी पिवोवन सोडयले उपरांत पेन्नू भारी बरो आलो पर फेलिका एकदम फोन करून कोल रडटा म्हणना फेलिका काल्याक म्हळ्यार वो पेन्नू परतून पिवोवन दोन गोट्ट पियेता आनी पुरा उलटें उलयता रातचें सांजे राता येता म्हण येता आनी पिवोवन येता म्हणून मागीर आमी खबर काडली ताची डेल्लीची फेलिका कोणी म्हण एकलो सपोर्ट करता ना फादर वयर बापूचें घर आसा तीं कठीण ताचे दोग पूत बाप्पू आनी कठीण पिवोवणे म्हणून मागीर हांगा शेजार आनी एक आकय आनी पुरासो आकयच्या घरा या तीं गट्ट पियेतात म्हणून फाटल्यान धाकटी आकय या तांच्या घराय पियेतात त्या कुशीन व्हडली आकय या तांगेरी पियेतात धाकटो बापूय पियेता व्हडलो बापूय पियेता सकडी पियेतात आनी आमच्या घरा ते एक जाण एकलो भायर आसा तो बरो भुरगो व्हडलो पेन्नूचो व्हडलो आनी धाकटो एकलो पाद्राप जावंक गेला तोय बरो देर म्हजो बारी बरो पाद्राप जावंक तो खंय फॉरेन आसा पाद्राप जावन म्हण तशें आनी एक सिस्टर आनी दोगां भयणी खाजर जावन जाल्यांत आनी वो एकलो घरांत आसो आळयान म्हणल्यार पियेता फादर कालें केल्यार पिवोवन सोडिना कठीण पिवोवन धरलां परतून पयलेंच्या ब्रिस्त म्हणून हांव न्हू बेडो जालो एक तर माडी आसा आनी एका माडयेचेर हांवें विचारलें एका माडयेचेर कितले रे पेन्नू पपाळ जायत म्हणून सरासरी थोड्याचेर उणें जाय थोडे चड जाय ಒಟ್ಟು जाले लेवल सरासरी धरल्यार एवरेज धरल्यार 4 kg मुसर मेळटा 4 kg लेखान पपळाक 14 लाखां वयर जालो 14 लाखां वयर कितलो खर्च रे म्हळ्यार हांवें 1 लाख 2 लाख खर्च येयला तितलो म्हणून कुलीक आनी साऱ्याक म्हणून 12 लाख म्हयन्याक 1 लाख इनकम म्हयन्याक 1 लाख सगळेन पळया मागीर गोरवां गायरांत इल्लीशी पोल्ट्री आहा दुकोरां दुदाचो आसा इल्ली तरकारी करतात तांतून एक 3 लाख 4 लाख म्हणसर तांतूं 5 लाख म्हणसर मेळटा म्हणटा आतां ओट्टू कितलो पळया सादारण 1.5 लाख इतलो एका म्हयन्याक इनकम मेळटा 1.5 लाख घरा कोलो करसा तांदूळान परत घरा मेळटा तशें आतां पयशे आहा ते परतून पिवंक शकला लावणीची रेटी बरी आसा देखून गट्ट पिवंक धरलां म्हणून बायल सांगून रडटालें गट्ट पिवना काल गट्टें तीं पियेतात हीं पियेतात भोंवतणी परिसरच पिवचो आनी तुज्या घरा कुळारा म्हण एक म्हयनो व्हरून दवरगो ताका म्हण सांगल्यार कुळारा ताचे दोगी जाणी बेब देत बाटलीक धरून खाणयल्या दोगांनी बाटली धरून खाणयला हांगा दोगांनी भावांनी आनी सदाराय आमच्या थोड्या सोकडांचेर बाटलीत म्हणून देखो थंय व्हरच्या बरी ना पिवनातलें घर खंय म्हण ताका परिसर एक पिवनातलो परिसर खंय ना म्हणून आतां ताणें बदलोवचें कशें मगाच्यान तुमी सांगा कशें बदलोवचें ताणें वय आतां जेनिका आसा आमचें जेनिका खाजर जालां तिका लांबी आसा आनी ताचें खालें म्हळ्यार ताका चिक्की सोणे आनी तें आमचें खालें जंक फूड म्हणून बेकरीचें जंक फूड बेकरीचें वस्तू खंयच्यो बेकरीचे हाडून ते पाप्स ते हे बेकरीचे आनी केजी सोडून आलो आतां 97 kgचेर आसा हें 97 kg चेडवांनी 97 kg म्हळ्यार आणखी भुरगीं आनी कांय जावना तो 97 जालां घरचें कांय काम करूं जायना न्हवरो परगांवांत आसा आनी हाका काम करूं जायना म्हणून बाग करता घरा काम करचें हांव उठोवन बसो आनी हे मोटें जालां आतां म्हाका वेट लॉस करचें म्हणून बारीक जायचें म्हाका कशें बारीक जावचें म्हणून घरा म्हळ्यार सगळ्यांनी हाडू हाडचें बेकरीचे एकल्याक जिलेबी खावंक जाय एकल्याक घरांतल्या एकल्याक नंडेक जिलेबी खावंक जाय जिलेबी करता गोडशें न्हय गोडशें जिलेबी इतली 1 kg केली 1 kg वेट येता जिलेबीत खांड वट येता ब्रेड ते पाप्सांनी खावंक जाय तांतू येता जंक आनी बिरयानी ते करूंक जाय आनी घराय करचें तें पुरो तें वेट घालचें फूडूच जंक फूडूच करचें तें खंयचें वडे आनी भाजून आनी करून आनी ते मोटें ती घरा हाली मोटीं हें मोटें जालां आतां म्हाका काम करूं जायना म्हजें वेट लॉस जायचें वेट लॉस खंयच्या परिसरांत आतां थोड्या घरांनी आनी पुरा इल्लीशी रांदय सड खावची इल्लें मातली इल्लीशी खावची तें ताका वेट देंवता हें बायलें खाण तेलाचें काम तांदळाचें आनी गोवांचें सड्ड केल्यार बेकरी आयटम केल्यार देवात गी वेट देवात गी जंक फूड केल्यार ही जंक फूडूच खावचें पुराय जंक फूड खावचें तो मोठी आहात ह्यो दुसरो एक बहिणीचो पूत आहा तें इस्रायलाक तो पूत यो दो टोसो करून चलोवंक जायना ताका बॅग घालून पुरो जंक फूड
जंक फूड लगीन ते बेकरी आनी पुरो आसा हाडचें आनी खावचें कोले बिस्कुटी आनी पुरो बसून घालून खावच्यो खाल्यार जायत ती भितर याचे सोराब आनी पुरो तशें कठीण वेट लॉस जायना म्हणून ती रडटात देखून सोय बदलूंक जाता गी म्हणून सोय बदलूंक जाता गी आतां ताचो पेन्नू सोरो सोडूंक जाता गी पेलिकान खायलें करचें ताची सोय बदलीचें जाल्यार पेन्नून आनी पेलिकान खायलें करचें या जेनिकान ताची वेट देंवचें जाल्यार खायलें करचें वय देखून ते म्हणटा कुडले म्हाका एक कामा वचचें म्हजी वेट देंवचें म्हाका हांगा घरा काम करूंक जायना बरी न्हीद पडना म्हूण तितली वेट आल्या खंय न्हीद पडटा म्हाका सकाळीं घेवटोंक जायना सकाळीं उठचें कशें तितलें केल्यार आनी जुरवांकूच अर्दी रात खण येता संजे मुसर केल्लें रातयेन करगजें न्ही आज सकाळीं केल्यार ताचें पुर्ती करगोवचें जाल्यार फाल्यां सकाळीं आज 8 वरांचेर केल्ली ब्रेकफास्ट म्हज्या रक्ताक म्हज्या जिवाकोशाची फाल्यां 8 वरार सकाळीं 8 वरार आज दनपारां जेवल्लें म्हज्या रक्ता वचोन म्हज्या जिवाकोशा वचाचें जाल्यार फाल्यां 12 वरार आज राती हांवें 8 वरांचेर जेवलो 7 वरार या 8 वरां 9 वरार जेवलो जाल्यार गट्टेक लग्नाचें जेवण जेवलो जाल्यार फाल्यां 8 वरांचेर या 9 वरांचेर तें म्हज्या आंगा येचें 24 hours जाय म्हज्या जिवाकोशान करगो तेजो म्हणटा कुडीन तली वरांत बरो नासता तहें देखून तितल्या परत ताजी वेट देंवची कशी गी म्हणून पळया आतां देखून म्हाका न्हू आतां काल करया म्हण सांगल्यार आतां लवली आसा आमचें लवलिका कायलें करता म्हळ्यार ताका मोबायलाचें सड्डू हें गेम्स आनी पुरा खेळोन आनी पुरा ताच्या मोबायला फाटल्यान आसा तें मोबायलाचें चाटा जालां एडिक्शन जालां गेम्स आनी खेळटा म्हाका तें सोडूंक जायना कशें सोडचें गेम नायलां तशें देखून तें कशें करचें म्हणून मागीर भुरग्यांक हाडटात हांगा मस्त जाणां भुरग्यांक हाडटात पबजी खेळटात आळसाय आसा आनी पुरा म्हणून पबजी खेळोनात कालें करचें म्हूण कळना म्हणून आवय बापाय हाडटा शिकना म्हणून त्या भुरग्यांक मुखार बरो फुडार आसा आनी तूं शिकल्यार काल जाता शिकणांतल्या काल जाता आमी सांगता न्हू भुरगे गमयतात हेपटी हांव दोगां तेका काणयो सांगता कशें हांव ग्लावज घालन टॉयलेटा भितर हात घालन तें गलीस काड म्हणून वयर आसलो एक कोरल्यांचो करलो आतां शिकोवन तो वयर आसा व्हडल्या इंजिनियर जाला आनी कालेंगे कोर्स केला आनी पुरा वय ताचे प्लंबराचो कोर्स केला येदोडली आस्त आसली मनशां ग्रेस्त मनशां आतां फॉरेनांत आहा म्हूण तो वयर रावला खंय सकयल तावन हें टॉयलेटांत घालून देपी हांव म्हणून तो वयर ताव सांगता तें पळोवन आनी पुरा ती काणी सांगतना ती म्हाका सांगली काणी सांगतना जुम्म जाता तेच त्या ग्रेस्त मनशाच्या पुतान म्हाका सांगली हांव शिकनासतना उलटो कर नाळी आग पावलो हे वयर रावन देपया म्हणून म्हाका सांगतात तुळेन म्हाका जीव सगळो कामता काम चेडवां मेळनात म्हणून फॉरेन गेला हांगा आसतानी आसा कितले आसताले चेडूं काल करता आमी विचारतात हांव फॉरेन आसा आमी सांगेत म्हणून भायर गेला तशें देखून पळया मुगाचें न्हू लवलिकान हें मोबायलाचें चाटा सोडचें कशें भुरग्यांनी पबजी आळसाय राग वट्ट सोडचें कशें गे म्हणून सोमी देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया देवाचें उतार रोमाघरान बरयल्या पत्रांत मोगाचें न्हू 7वो अध्याय म्हाका भारी मोगाचें हें आसा 7वो अध्याय कितें म्हज्या मतीन हांवें आठोवनचें सांपावल सांगता म्हाका एक म्हणजे थंय थोडी संवय आसा आदली संवयो देखून त्यो कितल्यो सोडा म्हळ्यार जायना रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 7वो अध्याय आनी 19 श्लोक 7:19 7वो अध्याय 19 श्लोक सांगता म्हाका थोडी संवय सोडी जेवन भारी आशा सोडूंक तूं जायना न्ही कालें करचें गे म्हणून ह्यो संवय सोडूंक जायना न्ही कालें करचें म्हणून कळना म्हणून तशें सांगता देखून आमी कालें करचें म्हणून ज्यो संवय आमी साल बदली जाल्यार संवय सोडीचे आमी देखून संवय सोडच्यो कश्यो गी म्हणून पळया आतां एक देखून तुवें एक प्लॅन करी जाय खली संवय तुका सोडची आतां पियोवण्याची संवय आनी पबजी खेळची संवय आनी मोबायलार बसची संवय कंप्युटरार नाका जाल्लें पळोवनची संवय तुजेक बें आसा कवजेनी यारांक मेळोवंक जायना ती सोडची तुजी संवय ती एक संवयर पडलाय तो आतां कोणा पळय लक्षणां बें कवजेनी आनी पुरा जाता हें सोडची तुजी संवय ही पुरा संवय हें पुरा सोडचें जाल्यार कशें सोडचें गी तुवें एक प्लॅन करचें म्हणून रिसर्च सांगता खली एक संवय तुजें बिहेवियर तुवें सोडिचें जाल्यार तुजी साल तुवें बदलीचें जाल्यार तुवें एक प्लॅन करिचें म्हणून रिसर्च सांगता रिसर्च प्लॅन करी जाय आनी तुका कळीत आसा दे तुज्या सालीचेर कितें प्रभाव घालता म्हणून हांव आतां सिगरेट ओडटा कोण पुरा म्हजेर प्रभाव घालतात ही साल कशी आयली म्हाका वटची संवय कशी आयली ही संवय हांवें बदलीचें जाल्यार म्हजी साल बदलीचें जाल्यार म्हजें बिहेवियर चेंज करचें जाल्यार म्हजो राग इल्लो कंट्रोल करचें जाल्यार म्हजें बिहेवियर रागांत आसचें ही हाचेर कोण प्रभाव घालतात म्हाका कोण पुरा प्रभाव घालतात खंय कल्या टायमार म्हाका जाता कल्या जाग्यांनी म्हाका जाता म्हणून तुका हाची समजणी आसा जे म्हण समजणी गरज म्हणून समजून तुका कोण कंट्रोल करता म्हणली समजून तुका आसा जे म्हणून हें स्टडी सांगता
हे स्टडी सांगता देखून हे रिसर्च पेपर सांगता तूं पयलें सोदून काडचें आमी तुजें क्रुशियल मोमेंट्स म्हण सांगतात क्रुशियल मोमेंट्स निर्णायक घडी तुवें निर्णय करचो आतां गडंगाक पिवंक गडंगाक 12 येचे 12 कोसानाची घडी एका घडये तुवें एकाच 3 मिनटांनी करचें ती 3 या 4 मिनटांनी बदलिल्ली जाल्यार मागीर तुका ती वडणी येना 3 या 4 मिनटांनी उठचें तुवें चलचें त्या कोणी आडोवंक आनी परत जायना ती 3 या 4 मिनटांची घडी ती निर्णायक घडी म्हणटा आमी क्रुशियल मोमेंट म्हणटा इंग्लिशान क्रुशियल मोमेंट निर्णायक घडी ती निर्णायक घडी तुवें कशी बदलची तें बरें तें सोदून काडचें तुवें म्हणजे निर्णायक घडी खंय हांवें निर्धार करचो पियोंक मार्गार येताना गी घरा बसले वेळा गी सकाळीं गी सांजेर गी कोणा सांगत आसल्यार ना कोणा सांगत आसल्यार ही घडी येता म्हाका निर्णायक घडी क्रुशियल मोमेंट म्हाका येता म्हूण पळयचें देखून तुका ती ताळणी 24/7 येना 24/7 थोडी चॅनलां ती 14 वरांय आसा ती 24/7 हप्त्यांत 24 वरांय 24/7 सगळो हप्तो आसा देखून खंयच्या एका वेळ येताना मात आतां तो म्हणटा खाल्या म्हळ्यार आमचो पेन्नू म्हणटा सोरो पिवंक म्हाका वडणी येवची सांजेर 16 जाताना म्हण 16 जाताना स्कुटर कडेन गेलो पेंटे गेलो ते इम्पुरा मेळ्ळे ताचे इश्टांनी इम्पुरा मेळ्ळे आनी ते पिवंक घेवन गेलो सांजेर वचनातल्यान ना पूण सांजेर बेसलो गयो ते 3 मिनट हांवें सांगलां चेडवाक 16 जाता तुवें तेच्या कडेन तूं उलोवं रावचें 5:30 जाता ताच्या सांगात तासाचें तुज्या रांदच्यानी पयलें कर मागीर कर पूण तुवें ताचे सांगात तासाचें म्हूण सांगलां पेन्नूट राव तूं त्या घडये ताणें सुरू करची वयगी फादर ती घडी गी वयगी खंय घडी फादर ती निर्णायक घडी निर्णय करचो ताणें निर्धार करचो येता हांव सोरो पियोंक मेळोवंक येता आमणेचें वयगी न्ही पळय वय फादर ताणें बरी सोरांचेर वस्तूर घालें गेलोच तूं ते तुमसर काम करून बरो करनासता फादर गेलो मार येता गट्टी पियेता आनी येता आंगाय सगळी रात उठून पियेता फादर कालें करचें म्हूण कळना ती घडी निर्णायक घडी क्रुशियल मोमेंट निर्णय करची घडली ती देखून 24/7 सगळो दिसी तुका येना थोडी घडी येता वेळ आसा थोड्या जाग्यार मात्र थोडो जागो मात्र आतां इगर्जे कायला ना म्हणटा तो घरा आसल्यार ना म्हणटा बाप्पू तेणें येता तांचो परमळ आयला मात ते पियोवन सांजे 6 जाता ते पियोंक बसतात ते पियेता नाका सुरू जाता हांगा तशें बाप्पू आख्या घर गेल्यार तांगेर सोरांचेर पियोन आसतात गाद्या तावन आयले तोठात तावन आयले पियोंक बसले सुरू जाता परमळ येता म्हाकाय पियाम जाता वय बायसन गेलो तशें देखून जागो कोणाचे घर बाप्पू कर गेल्यार घरा गेल्यार तितलें ना बाप्पू कर गडांगा गेल्या वेळार देखून थंय गेल्या वेळार मागीर कालें म्हळ्यार थोडीं जाणां थोडे मनीस देखून टायम सांजेर सोरांचेर जागो बाप्पू कर तांगेर आंगेर पुरा आनी जागो जाणांक कोण ती पियेताली मनशां पियेनासली मनशां जाल्यार ना देखून ती जाणां म्हणल्यार मात हें तुवें सोदून काडचें कोण म्हाका करता म्हण देखून ताणें आल्सो टायम सांजेचो 5 वरां आनी एक आल्सो म्हण आसलो तो जागो पेंटेन ताका पेंटेन गेल्या आल्सो आयलो पोर हांगा सोरो सोडीचें म्हणून बायलेन आपूण धाडलां बायलेन आनी मेवून आनी म्हणून दोन आपूण हाडलां काय आमी विचारता हें खंयच्या जाग्यार खंयच्या वेळार आनी कोणा सांगता म्हणून तशें ताणें पडचो जागो 3 शेजाऱ्याचे ताका ते 2 इश्ट आसात तांचे सांगता पळया गेले आनी पियोन आयले तळण्यात पडलो देखून तुवें काल करचें म्हळ्यार हें पयलें मॅट तुवें सोदून काडचें पयलें मॅट दुसरें मॅट कालें म्हळ्यार क्रिएट युअर ओन वायटल बिहेवियर म्हळ्यार तुज्या गरजेची साल तुवें आसा करचें म्हाका ही वडणी येताना म्हणजे कली साल आसा जे म्हणजे कली सवय आसा जे ती पयलें सोदून काडचें आतां एकलो तो गुडका खावचो आयिल्लो गुडका खावचो चरको आयिल्लो तो कॉलेज करता गुडका खाता सगळो दीस गुडका खाता आतां तो शिक्षण हुशारा भुरगो दुसऱ्या वटेन म्हणून गुडका खावंक शिकला सगळो दीस ते गुडका तोंडान घालून सोडचें आनी चिवचें देखून आमी सांगलां घालूंक वता तुवें गरजेची साल सोदून खड म्हणून तुका रिस्केर आसतना तुवें कितें गरजेचें म्हणलें चिंत देखून आमी काल केलां ताका हांगा कोणी आमकां एक पॅकेट चिंगाम हाडिल्ली ती एका बॉक्सान घालून दिल्यान ते गुडका खाता म्हणटा चिंगाम घालून सोड चिंगाम कुडले मेळाचे गुडका मेळो नजो हांव एकडे सांगलां थंय गुडकाचो बॉक्स आनी परत लिपोवन दवरा म्हूण कुडले मेळो नजो त्या घडयेक ताका एक ते घडी येता म्हळ्यार सांगून तो म्हणटा तो सांजेर आयिल्ले लक्षांत शिकून बसता म्हणटा भायर एक रावंड घालया म्हणटा म्हाका ती सवय येवची गुडका खावची गुडका खावन तूं करून उडोवचें तोठांत देखून हाका सांगलां चिंगाम खाता आतां चिंगाम काडलो कुडले मेळाचे थंय एक दवरून सांगलां हांगा एक दवरून सांगलां मुखार सांगलां मेजा कडेन दवरून सांगलां भितरल्या मेजार एक चिंगाम दवर रेडी आहात चिंगाम आनी पुरो आतां सैऱ्यां कडेन सांगून आनी मस्त चिंगामा भायर चावन हाडयल्यान सगळें बबल गम सगळ्यांतलें बबल गम चिंगाम तो चिवींग करता आतां
आतां सोडना आतां सादारण 3 म्हयने जाले आतां येतना गुडका नंतना गुडका लो 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 काण उलपेजे म्हळ्यार रान्नी घालून उलपेजे इतले अंडोर उरले पुरो आतां खंय पळयलें चिंगाम कुडले मेळच्या बरी तशें देखून तुवें वायटल बिहेवियर वायटल म्हळ्यार कुडले मेळच्या बरी ताका वायटल बिहेवियर म्हळ्यार एक ताज्या सवय तुजी गरजेची साल एक तुज्या गरजेची साल आसा करीजे तुवें तुका रिस्केर आसतना कुडलें म्हणून गामान तुज्या हाचेर पडटा आनी तुज्या बऱ्या सवयेचेर गामान दिजे तुवें देखून थाळण्यांत पडनाशें तें गुडकाचें पडनाशें बऱ्या सवयेचेर तुवें गामान करचें म्हणून तुवें कुडले वयचें मुखारीचें देखून आतां तिसरें खालें म्हळ्यार ह्या सवयांचेर तुज्या 2 सवयांचेर एक तुवें सोदून काडची तुजी निर्णायक घडी केदार सोदून काडची आनी एक खालें म्हळ्यार तुजी गरजेची साल खंयची आसा जे ती साल नाका खंयची साल नाका जाल्यार आनी गरजेची साल खंयची ती आसा करीजे देखून हे 2 सालयांचेर प्रभाव कोण घालता आपल्याचे संगती प्रभाव घालता तुजेर ह्या 2 सालींचेर ह्यो 2 साल गरजेची तुवें सोदून काडचें म्हणजे निर्णायक मनीस कोण म्हाका निर्धार करचे मनीस कोण ते खंयचो जागो खंयचो वेळ एक जालें गी एक सोदून काडचें म्हाका थाळण्यान घालचें गडयेन ते गडिता म्हाका सोदून काडचें मागीर दुसरें खालें म्हळ्यार म्हजी सवय एक ती थाळण्यान पडनाशें वडणी येता म्हणटा आनी एक घालून ती वडणी येनातल्या बरी करचें आनी एक ही 2 गडिता ह्या 2 गडींचाचेर कोण प्रभाव घालता म्हणजे संगती प्रभाव घालता ह्यो संगती मेळटा त्यो उडाक चोरचें बारी आसा त्या विशयान दिल्ले आसा निर्धार करगण्या पयलें मेळट संगती प्रभाव घालच्यो संगती अभ्यास आमी करचे ह्यो आमी अभ्यास करचे अभ्यास केल्यार मात तुका पियोवन येता पडोवंक पडनाय खंयच्या सवयेन ती नाका जाल्यार वायट सवयेन तूं पडायनाय देखून हें तुवें प्रॅक्टीस करचें पडटा कशें आतां प्रॅक्टीस करचें पळय मोगाच्यान पयली सवय पर्सनल मोटिवेशन म्हणटात तुवें करचें जाल्यार तुज्या हातांत आहा हें पर्सनल मोटिवेशन म्हळ्यार वैयक्तीक प्रचोदन तुका तुवें प्रभाव घालचें प्रचोदन करचें तुका तुवें कुट्टीचें तुका तुवें प्रचोदन करचें तुका तूं उत्तेजन दिचें तुवें उत्तेजन दिचें प्रचोदन करचें तुका तुवें ही सवय म्हाका सोडूंक जाय म्हणून तुवें ही सोडूंक जाय म्हणून तुवें तुका उत्तेजन दिचें ही सवय म्हाका नाका तुवें तुका उत्तेजन दिचें ही सवय खंयची आसल्यार ही एक सवय म्हाका नाका म्हणून तुवें सोडचें मागीर कित्याक हांवें सोडिच्यो गी म्हणून ही सवय हांवें कित्याक सोडिच्यो गी म्हणून तुवें तुका उत्तेजन दिचें आतां मिनालीन कोले मिनालीन हें खावचें बायलें हाडून खावचें आनी बरो त्या बेकरीचें आनी पुरो दवरल्या बिस्कुट्यो आनी पुरो त्या बिस्कुट्यां खालें घाला वनस्पती आनी पुरो घालून करता ह्यो देवा तुका बेकरी आयटम केला वान तेगी मागीर चिक्की तें पुरो खावचें आनी तें जंक फूड हाडून खावचें जंक फूड बिरयानी हॉटेलाचें आनी प्राण खावचें बिरयानी पुरो देव मोठें जालो आतां वेट काडचें म्हणून वेट काडचें म्हणून मिनाली नाका खावचें देखून ताका आमी सांगलां कार्ड करचें म्हणून तें कार्ड काल्याक वय तें कार्ड करचें म्हणून सांगलां ताका कार्ड काडलें जाल्यार म्हजी वेट देंवता म्हाका कामा वचोंक बरें जाता आनी म्हाका उर्बा येता वेट उणी जाल्या क्षण काम करया म्हणून उर्बा येता बरी न्हीद पडटा आनी देव मानवता देवाचें बेसांव म्हाका हें खावन येदें म्हणटा केलां कितलीं जाणां उपाशी आहा हांव हें खाता वेस्ट करता आनी पुरा आमची भलायकी म्हणजे वेट इतलीच आसाजे म्हणून मिनालीन सांगलां आतां मिनालीन तें कार्ड खावंक कोडणी आयिल्लें म्हणटा कार्ड वाचता आनी ताचें गुमान बदलिता कार्ड वाचता ताका धैर्य आदार आनी पुरो मेळटा हें म्हाका नाका म्हण ताका बगता देखून म्हजी सवय बदलीची म्हण ताका खजाळ बरते बगून आसा तशें देखून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय मोगाच्यान हेब्रेवांक बरयलो 12 अध्याय 1 ते 5 सांत पावल कल आपर बाय सांगता जेजूचें रुपणें मुखार दवरा आनी जेजू सांगता जेजू मुखार पळय जेजू आमकां सांगता आमची वायट चाल बदलीची म्हणून ही साल आमकां नाका कठीण खावची चाल पियोवची साल आमकां पथका घालची साल रागाची कोबरोलोंची साल हे आमकां नाका ही साल आमी बदलीचें म्हणटा ही आडकळी आमी काडचें म्हणटा ही आडकळी काड म्हणटा आनी तूं आडकळी काडल्यार सुटसुडीत जाताय म्हणून सांगता तो सुटसुडीत जाताय सोंडी नाका फाटीं पड म्हणटा पर्सिवियरन्स सोंडी नाका फाटीं पड ह्या साली पाट्यां काडून फाटीं पड हट्ट जावन ती साल काड म्हण सांगता हट्ट जावन साल काड म्हणटा आनी एक प्लॅन कर म्हण सांगता सांत पावल सांगता हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय 1 ते 5 एक प्लॅन कर सोम्यातावन प्रेरार्पण जोडू तुजें प्लॅन कर आनी चोड्या सोम्यातावन प्रेरार्पण प्रेरण जोडू आनी देव तुका प्रेरण दिता प्रयत्न कर देवाच्या आदारान पळयतात आदारान तूं चोण सोडटाय जेजूचे कश्ट तो कसो ताका ताळणी आयल्या वेळार मरुभुमीन तो जिखलो तें तुज्या दोळ्या मुखार दवरू म्हूण तो सांगता सोम्यातावन प्रेरण जोड म्हूण
देखून मुगाच्या न्हू हें आमी गरज हें करीचें आतां पर्सनल मोटिवेशन म्हळ्यार आमी सोडूंक ताका थाळणी आयल्या त्या क्षणान तें घालता खंयचे खंयचे थाळणी येता हें कार्ड करून सांगलां आमी कार्डाचेर बरे गूण बरोवन दवरल्यात ते बरे गूण ते वाचता हांवें कित्याक गे म्हणून म्हाका फॉरेनान काम मेळटा अमेरिकेंत हांव बरें शिकता म्हणून मिनालीन शिकता आतां बरें शिकता बरे मार्क काडल्यात PUCन हें खंयचें लेवणें केलें ना तें खंयचें जिरवाना न्हिदचें खंयचें न्हिदचें येद्या मोठें ती वेट आतां मस्त लॉस जाल्या वय वेट कशी येता म्हणून आमी सांगता हांव ती काडूंक कालें करचें गे म्हणून आमी सांगता हांव 1-5 पयशे करनासतना सड्डी एक्सरसायजांनी कांय ना इजी दिता तांणी 7 दीस केलें जाल्यार मागीर देंवन येता केजी हप्त्याक एक केजी देंवन येता वय म्हयन्यांत 4-5 केजी 6 केजी काडिल्ल्यांत वेट काडिल्ल्यांत वय तशें देखून तूं आमकां कितलें आमच्या हायटा कितली वेटा तितलीच आसाचें देखून पर्सनल एक काल पयलें काल पर्सनल मोटिवेशन तुका तुवें मोटिवेशन करचें तुका मोटिवेशन केलें आसतना तुका म्हळ्यार वैयक्तीक प्रचोदन मेळटा तुका तुजें वैयक्तीक प्रचोदन हांव कित्याक सोडचें कितें करचें म्हूण कार्ड आनी परत तुवें करी हें कार्ड तुवें करचें दुसऱ्यांनी न्ही तुजें सोय पळोवन तुवें काड हें तुवें करचें जाल्यार पर्सनल मोटिवेशन मागीर पर्सनल एबिलिटी म्हूण दुसरें हें तुवें करचें पर्सनल एबिलिटी म्हूण काल म्हळ्यार हांवें हें कित्याक करूंक जाता गे म्हाका कॅन आय डू दीस मग करूंक जाता गे या हें जायना तर सवय सोडूंक एक स्कील सोदून काड हे सोडूंक ही सवय नाका जाल्ली सवय सोडूंक एक स्कील कौशल्य एक सोदून काड स्कील सोदून काड येता गे पूण पळय ब्रॅडसान म्हणलो आसलो ब्रॅडसान आमचो चरको हुशार तो ब्रॅडसान ताका बापायन पियेताना ये रे बस रे पिये रे म्हणून ताका शिकप जालें काम मेळ्ळें आसतना बापायन घरा धरून रजेर येतालो बापायन पियोवचें भायर सावन बापाय आयलो ताका काम मेळ्ळें आसतना घरा आसा बापायन सोरो हाडचो सांजेर बसचें सोरार दर क्लास चोरचो एक काणे रे पॅग म्हणून दोगो जाणां चेडवां भयणी व्हडलो आनी हाका बसोवचें ये बस म्हूण सिगरेट तोय सिगरेट ओडटा आनी सिगरेट खाण्यार सिगरेट खाण दिवची पॅक अशी दिवची आनी सिगरेट ओडून शिकलो वो तें कामा जाग्यार आतां ताका बगलें आतां चेडवां आनी ताका लायक करनात म्हणून तूं सिगरेट ओडटा गे हर एक चेडवां उलोवकाली सिगरेट ओडटा गे पिवून येना गे विचारतात वो आतां भियेला आतां सोडिजे काल करता वो रजेर आयल्यार इल्लें पळयता सांज 6 जाली म्हणटा घरा आसना बापाय हें करता करता नाडटा शी दाखय येता मागीर 10 वरांच्या रातीर तो घरा येता 4 जाली म्हणटा बैसता आनी चलता मागीर 10 रातीर येता हांव कडेन सांगलां नाल्यार पप्पा म्हाका फोर्स करता पियोंक म्हाका काड करता पियांत म्हण जाता म्हाका अशें करता दाखयताना आनी पळयताना ती बऱ्या म्हाका पियांत म्हण जाता देखून हांवें बैरेचें आख्खे करचें आख्खय रावण सांजेर थंय जेवचें आनी येवचें आख्खय तसो बारीक मोग करता लगीन तें आख्खय आसा आख्खय सोलोणेचें 10 वरां जाल्यार परत न्हिदोंक येचें घरा तशें देखून हें तुवें करचें जाल्यार तुजें मोटिवेट सोडूंक जाय जाल्यार बापाय तुका पियोंक दिता जाल्यार इश्ट तुका पियोंक दिता जाल्यार तुवें चेंज करचें पडटा तशें तिसरें खालें म्हळ्यार गरजेचें आनी तिसरी सवय सवय म्हणली वय पर्सनल मोटिवेशन जालें पर्सनल तांक जाली तुजी वैयक्तीक तांक वैयक्तीक प्रचोदन जालें आतां सामाजीक प्रचोदन समाजांनी तुका सोडूंक समाजी तुजेर प्रभाव घालचे समाजीन म्हळ्यार तुज्या घरा भोंवतणी आल्या आख्याच्या भुरग्यांनी तुज्या फ्रेंड्सांनी तांणी तुजेर प्रभाव घालचे आतां तुवें सामाजीक प्रचोदन म्हळ्यार तुका म्हळ्यार म्हाका उत्तेजन दी आनी आदार दितलें सपोर्ट आसा गे म्हज्या भायर घुटमातावन भायर म्हज्या भायर कोणी म्हाका आदार दिता गे म्हाका आदार दिता गे सपोर्ट दिता गे म्हणून म्हाका म्हजें वाट चुकनाशें म्हजें वाट चुकनाशें म्हाका वाटेर करेक्ट वाटेर आतांची जिनी वयदोळ म्हणसर आतां म्हजें इंजिनियरींग जालें काम करूंक जालो म्हजी आदली जिणेची वाट करेक्ट वाट ती देवाची वाट ही वाटेन चलोवंक कोणी म्हणी आदार दिता गी सपोर्ट करता गी म्हाका म्हणून कोणी आसा गी म्हणून पळयचें गुर्तीचें तुवें आतां फ्रेंड्स आहा तुजे आतां 5 जाण फ्रेंड्स आहात ते एक जण तुका पिये नाका रे पिये नाका रे सिगरेट व्हड नाका रे म्हणजे ते एक जण आहा ते तुजे करेक्ट इश्ट ते बरें आनी 2 जाण आसात 5 जाण तुका बरे इश्ट तुवेंसून काडले तेय बऱ्या कुटुंबांतले बरे भुरगे पूण ते खाल करतात पियेल्यार रोण दिसता सिगरेट ओडल्यार दिसता म्हणटात ते वडटात तुका वडटात बरे मनीस बरे भुरगे ते वडटात तुका वडयतात ते पियेतात तुका एफेक्ट घालतात ते बाराक येतात तुकाय बाराक येतात सांजेर बसोवन ते उलोवचें आनी बरें हाडे देखून तुवें करचें तुका 5 जाणां फ्रेंड्स आसात तुका त्या 2 जाणां फ्रेंड्स आहात आनी 2 जाणांक कोणाचें खबरो उलयना पूण एकलें बारीक खबरो उलयता कोणा तांच्या फाटल्यान नाका जाल्लें तांकां नाका जाल्लें उलोवचें तें खबरो उलयता आतां तूं कोणा वट्ट येताय तें गरजेचें कोणा सांगात येताय गे म्हणून त्या एकल्या वटोवचो नजो ताका सोडीचें तुवें तें तुका पत्का कारण आनी एकलीं 2 जाण पळय खबरो उलयन तांचे वट्टोवपाची तुजी खबरो वटची सोय आपापीत मायक जाता देखून थोड्या वेलिना आसा वेलिना शॉपिंग करचें नवरो म्हणटा कितले पयशे धाडल्यार ना पळय 60,000 70,000 धाडटा म्हयनो जाता पयशे ना रडटा कळ्ळें
शॉपिंग एक बॅगां घालची कोल्या मोलाची वाच्या मानची कितले मोल ताका 30,000 पुरा अलक्यो आनी पराडची दिशा बंगाराक ते डिझायनर म्हणून कठीण मोल म्हणून आनी फक्त तीन टी शर्ट हाडची अशें पिंदुल्ली गांगा आतार पिंदुल्ली पुरा कोले मोल ताका एक 3,000 4,000 6,000 एका टी शर्ट 3 हाडली जाल्यार 18,000 20,000 गेली न्ही फादर कोल हाडचे म्हूण शॉपिंग पळयतना वेलिनांक खालें म्हळ्यार ताची त्या गांवदाना फ्रेंड्स जातात तांचो एकल्यान शॉपिंग सगळो दीस हांव शॉपिंग येता यो गो ते करशिता त्याच्या नवऱ्या खंय गल्फान बिझनस आहा खंय तो पयसो धाडटा यो गो या गो त्याच्या काराडी तांच्या घराड्यान येवच्या कापून आनी ताणें खणयलो उसराणें खणोवचें असो नवरो तिच्या व्हडल्या कामार ना बिरमो तो बरें करना आसतानी घर आनी करचें बाय चोरलो आतां कांय ना रीण फारीक करून जातना 70,000 धाडल्यार ताचे वट्टी म्हणून करता आनी दोगां फ्रेंड्स आहात तीं कांय करशिनात तीं ताची क्लोज फ्रेंड्स बरीं पूण ताचे वट्ट आचे वट्टेचें शॉपिंगाक देखून तुजें खालें म्हळ्यार तुजें सेल्फ मोटिवेशन पळय खालें पळय तें सोदून काडचें तुवें सामाजीक थांक एक सामाजीक प्रचोदन जालें आतां सामाजीक थांक म्हळ्यार तुवें खालें करचें म्हळ्यार कोणी तुका तरबेती दितेली आसात की पळय कोणी तुका गायडन्स दिताली देखून मस्त जाण हांगा येतात आमी तरबेती दिता कशें शॉपिंग तुका सोडयेत गी म्हणून देखून थोडीं फ्रेंड्स थोडीं एकाम्प्लीस आहात आतां बॉम्ब फुटयलो म्हणजे त्या बॉम्ब फुटयतना बॉम्बार पडलो ताच्या सांगात दोनूय एकाम्प्लीस जालीं एक चेडूं एकाम्प्लीस जालें म्हळ्यार सांगात आसलें म्हूण देखून तुज्या सांगात आपणें आतां पिवणे सोडूंक थोडीं फ्रेंड्स आहात ती नाका गट्ट रावतात 5 जाणां त्या गांव तुका शॉपिंग करूं सोडनात दोगां शॉपिंग करूंक आनी पुरा हें करतात ताका एकाम्प्लीस म्हणटात एकाम्प्लीस म्हळ्यार तुजे पयशे खर्च करूंक उत्तेजन दिवची तुका हें करूंक वायट कामां करूंक उत्तेजन दिवची ताका एकाम्प्लीस म्हणटात एकाम्प्लीस आतां तुवें मेकळे जायचे सोडचे एकाम्प्लीस हांव टोचोन जो गुर्तीसीचे कोण म्हजे फ्रेंड कोण एकाम्प्लीस म्हणून तुका कुमो करचें कोण घी म्हणून ताका सोडचें मागीर सोशल सामाजीक थांक सोशल एबिलिटी म्हणटा आमी सोदतें सोशल थांक म्हण सांगल्यार कोणी तरबेती दितेले वट्ट वचून कावन्सिलींग वचून आमी आत्मज्योती आश्रमाव आनी फादर सिप्रियान वचून कावन्सिलींग करून हजारांनी क्लायंट्स आहात आमचे कडेन हांगा तांचे एड्रेसांनी पुरात हजारांनी जाणां पुरो बरीं जाल्यां तीं दुसऱ्यांक धाडटात हांगा तशें आमी कोणाक बोर्ड घालूं ना आनी कांय करूं ना दुसऱ्यांनी धाडचें गल्फा तावन आनी पुरा बरें जाल्ले मनीस धाडटात हांगा तशें भायर तावन अमेरिका तावन कॅनडा तावन लंडना तावन मस्तू हांगा बरीं जालीं तांच्या भुरग्यांक धाडन दुसऱ्यांक नंबर दिवन आनी पुरा बरें करतात कुटुंबाच्यांक तशें देखून सो तें 5वें खालें म्हळ्यार 5वें मोगाचें न्हू स्ट्रक्चरल मोटिवेशन म्हळ्यार नियोजीत प्रचोदन नियोजीत करचें तुवें आसा करचें एक प्रचोदन तुका कुमो करूंक हें पिवणें सोडूंक शॉपिंग सोडूंक मोबायल सोडूंक खोबरो उलोवचें सोडूंक आनी पुरा तुवें एक प्रचोदन दिवचें वय तशें दिवचें देखून तूं कितें इनाम आसा गी म्हणून हें सोडल्यार म्हाका जालें इनाम मेळटा म्हूण बरें काम मेळटा बरो तुका पयशे तुज्या बँकांत पयशे जातात आनी सांबार तुका मान गौरव मेळटा हें तुजें व्हडलें इनाम हें इन्सेंटीव प्रोत्साह हें तुका प्रोत्साह तुजें हें कंट्रोल करूंक तुका हें देखून खल इनाम आसा खल इन्सेंटीव आसा खलो प्रोत्साह आसा म्हूण तुजी खावजेनी सोडल्यार एकलो भुरगो आयलो म्हजी सोय फादर दुसऱ्यांक लोकां सांगता मेळोंक जायना खली सोय हांवें कर खणयली आगी म्हूण लोक आयले शंकरा भितर येचें म्हणून देखून ताका तें बेल सोडल्यार आतां ताका अमेरिका वचूंक खावजेनी ते कशें लोकां मेळचें म्हणून आतां ताका हे पूर हांवें स्टेप्स दिल्यात आतां म्हणटा म्हाका बेंत ना खावजेनी ना आतां अमेरिका वचून तयार करता येता तें लॉकडावन काडल्याच्यान अमेरिका येता तो अमेरिका बरें काम सोदून तें कोर्स करून काम सोदूंक येता वयता ताजे एरियान ती ताणें आपोवन व्हरता म्हणून तशें देखून म्हजी संवय म्हजो मागीर स्ट्रक्चरल एबिलिटी म्हळ्यार स्ट्रक्चरल नियोजीत थांक म्हूण सांगल्यार म्हजे परिसर म्हज्या कुमकेक आसा गे म्हजें परिसर पळया आतां पेन्नूक आनी पेलिका तांचे परिसर पळय मामी पियेता बापूय पियेता आकय पियेता आनी ते कजन भाऊय पियेता अंकलाचे भुरगे पियेतात बापूचे भुरगे पियेता आकयचे भुरगे पियेता सगळ्या परिसरान त्या वाठारान ताका खली कुमक मेळटा की ताका सोडूंक ना आजच्या शेजारा पळय तें एकाम्प्लीस आसा मार्केट तें करता सगळो दीस येता बिजनस हें शॉपिंग करचें शॉपिंग करता खली सवय कितले पयशे मोडटा देखून तें हाचे पयशे देखून सोमी म्हणटा मातयेच्या मांज्यालांत 18 अध्याय 1 ते 7 म्हणसर कोणी जर तर ह्या ल्हानांक ह्या बळ्यांक पयशे खर्चूंक आनी पिवंक सिगरेट ओडूंक आनी प्रचोदन दिता आनी तांकां सोऱ्यान त्या घरच्या सवयेंत घालता आनी तांकां बुडयता हें चाटा आसा करता पळय ताका एक गोमट्याक दांत्या फातर बांदून बुडोवचें बरें उदकान घालचें बरें म्हणून दांत्या फातर ताणें ताकाच बांदून येचें बरें म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार नाटचें बरें न्ही वांगडी वाट दाखोवची बरी न्ही म्हजी सवय म्हाका मात्र आमी चिंतचें म्हजी सवय आसल्यार पिवन आयल्यार म्हाका मजीत न्ही तुमकां हांव जाता हांव पियेल्यार
ना तुवें पियेल्या सगळ्या कुटुंबाक ताचे परिणाम पडटा सगळ्या कुटुंबाक ताचो इम्पॅक्ट पडटा प्रभाव पडटा इम्पॅक्ट पडटा परिणाम पडटा तुज्या घरा समाधान ना सूख ना तूं उलो पियोवन कळलें उलयताय कितें करताय तुजी ड्युटी करिनाय तोट पडटा भुरग्यांचेर आनी परत तें इम्पॅक्ट करता हेरांचेर परिणाम घालता देखून मगच्यान आमी तितलें केअरफूल जायचे देखून आमी भारी हेरांक हें करचें पयलें देखून आमची सोय सोडूंक आमी मस्त प्रयत्न करचे देखून आमी प्रयत्न करतना मगच्यान आतां ही सो मेळटा पळया म्हजें वैयक्तीक प्रचोदन म्हजें वैयक्तीक तांक तें आमी सोदून काडलें मागीर सामाजीक प्रचोदन सामाजीची तांक विशयन सोदून काडलें मागीर नियोजीत म्हजें प्रचोदन आनी नियोजीत म्हजी तांक ह्या विशयांत आमी आतां नियाळ केलो हांवें कशें केलें जंक फूड सोदूंक म्हज्या परिसरान म्हाका कंट्रोल करूंक जाय म्हजी संवय कंट्रोल करूंक आदार दिता की ना म्हजें परिसर गी पळय हांव आसचें म्हजे फ्रेंड्स हे म्हाका आदार दितात की म्हजी संवय सोडूंक हे आदार दिनात की म्हळ्यार आमी हें करून पळयचें निर्धार करून पळयचें म्हजें जंक फूड येदी मोठ्या येयल्या त्यो जंक फूड सोडूंक म्हाका आदार दिता की ही पुरा म्हजी फ्रेंड्स आहा म्हजे परिसर म्हजें कुटुंब म्हाका आदार दिता की ना गी म्हूण पळयचें वय सोरो सोडूंक म्हाका जाता की ना गी आदार दिता की ना गी पळयचें देखून जंक फूड काडूंक घरा खाण इजिली मेळाचें ताका घरचें खाण हे रांदयचें तो भूक लागतना पळय रांदय खावंक तोशीं टोमॅटो घालून आनी परत सालाद केल्लो तो खावंक एक कोणें करून रेडी दवरचें ताका 12 जालीं म्हणटाना खावंक मेळाचें नातल्या थंय वचून आल्टे बिस्कुट्यो दोन बिस्कुट्यो खाता भूक लागली म्हणटाना हें खावंक मेळाचें ताका तें परत आमी मेटा दिता हांव वेट कशी देंवची गी म्हूण कितली तुमची वेट कितली तुमी साधन करा खंयच्याय जिम्माक वचा देंवन थागी पळया वेट देंवन थागी पळया तुमी हांगा येया आत्मज्योतीक येया आमी कांय नासतना घरच्यो सोडी वचून तुजें पोटी भरता वेट कशी देंवन येता पळया आमी सांगलें कितें खावण जो म्हणटा तें खावण जो कितें खाय म्हळ्यार तांती आनी परत आमी खावंक सांगता तांती आनी परत आनी तशें देखून तांत्या मांस मातली आनी परत खावंक आसा रांदे खावंक ती बरोवन दिता आमी अशें खाय जें म्हणून तें तुवें पळय लक्षां ना तुका कळटा आनी एक दीस केलें मागीर तितलें काय पयलेंच्या नाका म्हणटा वेट कशी देंवता म्हणटा खुशी जाता तुका वेट पळयतना तुका फॅशन येता म्हाका आणकी बारीक जायचें आणकी बारीक जायचें म्हणून यो देव आंगली यो देव चुडीदारा आली ती पुरा बांदून दिला दुवेची बरी खाता कॉलेज येता दुवेचें वस्तूर घालून आयल्या ती पळय पात्र अजाप येवन 6 म्हयन्या पयलीं स्टार्ट केलें तिणें 96 kg आसली आतां 67 kg कायला आतां दुवेचें बरें तिका लूज जाता म्हण आंगलें घालें दुवेचें आंगलें घालें दुवे कॉलेज करता कोलो संतोश तिका पयल्यांच्यो फोटो आनी पुरो काडल्या आतां तिच्यो आसल्यो पुरो आतांचे फोटो काडून ती मुखार घाल्या तिणें आनी यशंत रावता म्हणटा कितलेंय तुका वेट लूज करूंक जाता कितली तुका जाय तितल्या येराव येत तुवें मात हें करिचें आनी लायट थोडी एक्सरसायज लायट एक्सरसायज चलचें आनी तें करिचें देखून स्ट्रक्चरल देखून जंक फुडान म्हळ्यार पान पराग गुडका खावचें आनी वय ताका ही चिंगा मिगीच ती मेळाचें मोठाय वसाचें जाल्यार तुका बैलां खाण न्ही घरचें खाण तुका भूक लागता म्हणटा तुवें खाण खायचें घरचें खाण रेडी दवरचें आमी सांगलें खाण ताका कुडलें मेळाचें भशेन घाल खायच्या बरी भूक लागतना त्या दळा मास जाता आनी तशें देखून आमी चिंता करता म्हजो वील पावर आल्यार मोतीची गटाय आल्यार हांव सोडटा हां पियोवन सोडटा म्हजें वील पावर हांव एक निर्धार करता वील पावरान जावचें न्ही कितल्या जाणां वील पावर ट्राय केला वील पावरान जायना मागीर खायला जावचें हें लेक्काचें प्रॉब्लेम वील पावराचें प्रॉब्लेम न्ही हें लेक्काचें प्रॉब्लेम जावन आसा देखून तुवें लेक्काच्या व्हड एक आनी 2 मेटा मोगाच्या न्हू वैयक्तीक मेटा तीं खायन करचें म्हळ्यार त्या तुज्या तांकीचेर वळवंत आसा तुज्या हातांत आसा देखून तूं सोडताय गी कित्याक सोडताय म्हळ्यार तुका बरें काम मेळटा बरी भलायकी मेळटा देखून तुवें आतां पळय वेट आनी जाल्यार तुका हार्ट एटॅक जाता लिवर पाड जाता तुजें देखून तुवें घालून करता तुका भलायकी मेळटा तुका सोबाय मेळटा तुका बरें काम करूंक जाता सुटसुटाय मेळटा उल्हास मेळटा आनी देवाचे आशिर्वाद मेळटा वय देखून ताका ताळणी खाया ताळणी येताना हें कार्ड वाचता ही पुरा मेळटा ही ताची ताणें बरोवन हाडली म्हाका भलायकी मेळटा म्हाका सुटसुटाय मेळटा म्हाका संतोश मेळटा म्हाका तेणें इजिली वचूंक जाता बरें वस्तूर घालूंक जाता आनी म्हाका वेगळी चलोवंक जाता ही पुरा मेळटा बरयल्यान ताळणी खाया म्हणटाना बिस्किट्यो जिलेबी केक आनी खाय म्हणटाना हें कार्ड काडटा वाचता कार्ड रेडी जायचें ताच्या खंय कडेन दवरून सांगलां ताका कार्ड थंय हांगा मेजार एक बरोवन दवरलां ताणें पोर हांगा येवन वाचून सांगतालें आसून वय थालिया कॉलेजीचें चेडूं सगळो दिसी मोबायल आळसाय शिकोनातलें उठानातलें सकाळीं लेट करून उठचें इस्काला वयचें आनी पुरा राती बसून गेम्स तें फ्रंट आउट खेळचें देखून आतां ताचें कॅरियर कितें
मुखार कितें बरें जाता ह्या मोबायलांत कितें पाड केलां न्हीद कशी पाड जाली कशी ताका मायग्रेन आयलें पुरो सांगलां ताका कानांत कितें गुरगुर जाता कशें गी म्हूण तें पुरो सांगलें प्रतांत ताणें पुरो बरोवन कार्ड वाचता मोबायल येता म्हणटा कार्ड वाचता तें बिलकुल वाचिना देखून मागीर तुजी पर्सनल एबिलिटी तातूंत वैयक्तीक थांक संवय सोडूंक तुका एक स्कील तुका मेळटा तूं एक स्कील म्हणटा वय मुन्ना पळय मुन्ना बापाय आडखळ घालतालो ताच्या बापाय सिगरेट ओडूंक ता मुन्नाक सिगरेट ओडूंक 100 रुपया आनी बापाय दितालो हातांक घालून करता तो बापूच्या घरा येता बापूच्या घरा येता तशें ही 2 मिनटां तुज्या हातांत आहात 2 आनी 2 मिनटां हेरांच्या हातांत आहात कळ्ळी ती सोशल मोटिवेशन आनी सोशल एबिलिटी म्हळ्यार सामाजीक प्रचोदन हेरांनी तुका उर्बा दिवची सोडूंक फ्रेंड्सांनी एकम्प्लिसांनी न्ही फ्रेंड्सांनी मागीर घालून करचें तुवें मागीर दुसऱ्यांक घालें म्हळ्यार हेरांनी तुका थांक दिवची हेरांनी तुका थांक आदार दिवचो तशें खेळ पडना दिगो दितात पळय ही तुका दिगो दितात दिगो दिल्ले आसतना तुजे फळादीक जाता जिवान हेरांनी तुका थांक दिजे फीडबॅक दिजे हेरांनी आडू तूं आतां बरो दिसताय रे आतां स्मार्ट दिसताय रे आतां तुका बरें खाण मेळटा रे आतां तुका व्हडलें वखाल मेळटा रे आतां पियोन सोडलां सिगरेट सोडलां बरो दिसताय रे म्हूण हेरांनी ताका सांगचें प्लॅन 5 आनी 6वें प्लॅन तुवें प्लॅन करचें 5 आनी 6वें मेळटा म्हळ्यार स्ट्रक्चरल एबिलिटी आनी स्ट्रक्चरल इमोशन तशें मोटिवेशन स्ट्रक्चरल मोटिवेशन हाका घालून करचें म्हळ्यार हेरांनी तुका उर्बा दिवची आनी हेरांनी तुका तुवें प्लॅन करचें वेल इन एडवान्स तुवें एक प्लॅन करचें तुवें वेल इन एडवान्स प्लॅन करचें तुका इनाम इन्सेंटीव मेळटा इनाम आनी इन्सेंटीव प्रोत्साहन मेळटा रिवॉर्ड मेळटा देखून तुजें परिसर तुका आदार दिता गे म्हूण पळयचें परिसर जाल्यार तुवें परिसरांत मेळोन वचो तांच्या घरा वचून जो पियोवने आसा जाल्यार हांगा सिगरेट ओडटा जाल्यार तांचे वांगडा मेळोन वचो इगर्जी येताना मेळ्ळें इगर्जी फाटी येताना तांकां मेळोन वचो इगर्जी मीस आयताना कोणी सिगरेट ओडिना फाटी येताना सोरो पियोन सो येवन फाटी येताना तुवें शीत घरा येचें म्हूण सांगलां ताका तशें तुजें इनकम पळय तुवें बरें काम कर मुळा घालाय पियोवने सोडून हांव बोपाळ पळय 14 लाखांचें पोपाळ तुका जालां देखून मेक बॅड डेज गूड तुजे बॅड डेज गूड डेटा करचें गूड डेटा एकलो आमचो वाणू घालून करतालो म्हळ्यार ताका सेकेंड हँड गाडयो विकच्यो आनी गोट्ट पियोन मेळ्ळे गाडी विकली एक 10,000 मेळ्ळे 10 फ्रेंड्स आयले 12 गेले व्हडलें बिल्ल जालें ते 10,000 तेंत बुडोवन गेले मास सोरो आनी पुरा म्हणून आतां कोणाकच मेळोवन जो तुवें भायर येवन जो ऑफिसांत हांवें गाडी विकल्या तक्षण घरा वचचें म्हणून आनी गाडयांक तुवें उलयल्यार मात जाता तुज्या त्या शिक्षणान जाणू जो तुवें उलोवच्याक तांणी चेड्यांनी उलोवच्याक व्यक्त आसा देखून गाडी दाखोवंक बसोवंक व्हरूंक तांचे उलोवंक तुवेंच बसचें तुवें उलयतना ती सोडजोड करूंक जाता त्या चेड्याक जाता आतां 6,000 कार 5,000 येतात जाता जायना तुवें जाल्यार जायत वरां म्हूण सांगताय तुवें वर आतां तो तूं करता आनी ताचें कामाय पळय जाता आतां येवन आमकां इलेक्शन पयशांचें काल 15 बडे येवन पयशांचें सांगतालो इतलें जालें बँकांत म्हणून इलेक्शन पयशांचें उलयता आनी पयलें पळय पाड सोय रडचें तकली बंद घालचें आनी पुरा इतलो तरणाटो तो एका भुरग्याचो बापूय कोलो स्मार्ट आसा आनी ताका जाता तो तोंडा लक्ष ना ताणें उलयतना काराच्या जाता देखून मेक आमी ताका सांगचें घालें म्हळ्यार मेक बॅड डेज गूड डेटा येदो चड फाट दीस जाले आतां गूड डेटा जायचे डेटा म्हळ्यार बरें सांग जितलीं खारांक गेली डेटा पळय डाटा कितलीं कारांक गेली इतलो इनकम आयलो इतलो तांतूं फिक्सान गेलो इतलो मामीक दिलो इतलो डाडाक दिलो तें प्रसंगाचें तुवें म्हणून आतां तें सांगता गूड डेटा सांगता तें प्रसंगाना थोड्याचे आनी बॅड डे सांगना रिलॅप्स जाता थोडे रिलॅप्स जाता पोरयो पियो इल्लोसो वायन पियलो कित्याक पियलोय तुवें कित्याक मरियमायक दुखयलें हांवें ताका पिक्चर दिलां मरियमाचें कुठलें आयलें आसा तिका पळयचें पुरो हांवें उडासना घरा सोडून आयलो म्हणून मरियमाचें पिक्चर पळोवंक तशें देखून तुका केलें म्हणल्यार कोता रिलॅप्स जाल्यार रिलॅप्स जातात परतून पडल्यार पाटी वचून पडल्यार पडनाशें तुवें प्लॅन करचें हांवें सांगलां परतून प्लॅन करचें म्हाका प्लॅन सांग तें कळ्ळें प्लॅन करताय म्हणून देखून संवय कंट्रोल करूंक फेल जाल्यार परिणाम कितें जाता गे म्हणून तुवें म्हाका सांगचें हांव 100 रुपया परतून काल जाता गे म्हणून म्हाका सांगूंक ताणें ताणें बसून म्हाका सांगूंक आयकोनचें मात हांव तुका सांगना परतून हांव पियेलो जाल्यार रिलॅप्स जालो जाल्यार पाडसोंचेर पडलो जाल्यार तो परिणाम दुश्परिणाम कोलो म्हूण तुवें म्हाका सांगचें म्हजें काम चलता म्हजें शॉपांत भाडें दिवंक जायना आनी खाली इनकम ना बँकांत पयशे घालूंक जायनात घरा मम्मीक दिवंक जायनात म्हजें घर पळोवंक जायना भुरग्याक जाय जाल्यार हाडूंक जायना इस्कॉला बी ना पळय बँकांत घालूंक फिक्स घालूंक जायना तशें म्हणून देखून तुवें अर्थ करीचें वॉट वेंट रॉंग खालें खंय गेलें हांव वॉट वेंट रॉंग म्हणटा फादर तांकां दोगां इश्ट आयले फादर ते सोदून आयले हांव मेळ्ळो फादर घासाक या म्हणाले गेलो तर तुवें निकलू फारले म्हणालो ते पियोंक बसले आनी हांव वायन फारपय म्हणून ताणें फोर्स केल्यार हांव वायन पियलो फादर वायन पियलो दुसऱ्या सोरोय पियला
एपटी वायन थोडा घालता परतून परमळायलो दुसरो तांचे ओट्टू देखून मागीर बियलो म्हळ्यार आतां काल्यांक जालें आतां काणी पुरा घालन बियलो दोणायलो हांगा देखून थंय एनालायज करचें बरें एनालायज करचें संजे 16 पत्रबण घरा वचचें म्हळ्यार गेल्लो गे हांव बसुल्लो 6:30 ते आयिल्ले ताणें सांगलें पाम करता म्हणजे कार्ड पडचे हांवें म्हणजे फरके पाड द्या फरके उंडू म्हूण सांगचें सांगलां हांवें ताका आनी आंगवण घालयलें हांगा 3 म्हयने पियेना म्हूण आंगवण घाल म्हूण सांगल्या तशें ल्हानशें आंगवण घाल म्हणून तशें देखून कावन्सिलर कडेन वचू म्हणून देखून कावन्सिलर कडेन एक तांगा येता नासलो दुसऱ्या कावन्सिलर कडेन फुडें कितें करचें म्हणून संवय आसा ज्यो तुका सेटबॅक जाल्ल्या तक्षणां सेटबॅक जाता सुलवणी येता सेटबॅक जाल्यार कशें डील करचें म्हणून स्पेसिफीक करचें तुवें स्पेसिफीक मेळटा आतां पडल्यार हांव खाल करता पडल्यार कुडल्या हांव पदरा पाडचीन येता खंय पडून व्हडलीं आयलीं जाल्यार आमकां म्हणजे पिक्चर पळयता पदरा पळयता कावन्सिलींग करता फीडबॅक काडटा परतून पडना हाडे खंय पडलो म्हणून स्पेसिफीक करचें तुका आनी 16 आयले 16 पदरा पाडून वच म्हणलें आमकां म्हणजे पिक्चर घरासून आयलो पळोवना हाडे हें पुरा अशें केलें म्हाका जाता म्हूण काली मेटां गेलें म्हाका जाता गी म्हूण ती मेटां तुवें उडासा काडचें ती मेटां उडासा काडचें तसल्या तुका सोडूंक जाता देखून पाप साहेब सांगता म्हळ्यार काल म्हळ्यार टेररिजम ऑफ गॉसिप म्हूण सांगता पाप साहेब ही संवय म्हणटा रडटा तो टेररिजम ऑफ गॉसिप चलता म्हूण पळय सभेंत संवसारांत पळय सभेंत ही सगळ्यांतल्यानी आनी एकल्याच्या फाटल्यान तांचे खोबरो उलोवचें तांचे विशयी तांचे मुखार उलयल्यार रोडणी फाटल्यान तांणी तांच्या मुखार उलोवन बॅटरी ना फाटल्यान नाका जाल्लो तो खोबरो म्हणटा तो आनी काल जाता म्हूण सांगल्यार काल तांचें रेप्युटेशन ताचो मान गौरव लगाड काडटा आमी म्हूण सांग नाश करता म्हणटा पाप साहेब तांचो मान गौरव रेप्युटेशन तांचें रेप्युटेशन बरें समाजीन तांकां मान गौरव आसा ते आमी काल करता तांचो मान गौरव पुरो डॅमेज करता टेररिजम ऑफ गॉसिप म्हणटा एटम ते पळय बॉम्ब फुटयतात पळय टेररिजम म्हणून करतात पळय तशें खोबरांचें खोबरो करून भयोत्पादने बेग करचें बॉम्ब फुटोवचें परत हांगा पळय लेबनान बॉम्ब फुटल्या बरी तशें वाड्यांत ती बॉम्ब फुटोवचें आमी फाटल्यान उलोवन आनी टेररिजम तें करूं जो म्हणटा टेररिजम ऑफ गॉसिप म्हणटा पाप साहेब करूं जो ती संवय आमी खोबरो उलोवची सोडचें म्हणटा आनी एक केलें म्हणल्यार फटी मारची म्हळ्यार टायट सिच्युएशनांत भायर येवंक टायट सिच्युएशन भायर येवंक रीण फारीक करूं ना रीण खरी येतात टायट जाला आतां पयशे नात बाब ना रे म्हणून ते तर भुरगीं एक जण चेरके एक चेडूं आसा ती शिकल्यांत थोड्या परिसराक थोडे टायट सिच्युएशन आसल्यार पटी मारयेत थोड्या कडेन पटी मारूं नजो थोड्या विशयान पटी मारयेत म्हणून कॉम्प्रमायज करयेत भुरगीं सांगतात तूं सत ऑप्शनल म्हणून सांगयेत सांगना सर ट्रुथ इज ऑप्शनल म्हणून हाळे तशें देखून परिस्थिती पळोवन आमी ट्रुथ इज ऑप्शनल म्हळ्यार सत सांगयेत सांगना सर ऑप्शन तें करयेत करना सर सत सांगयेत सांगना सर पटी मारल्यार व्हडणी म्हणून भुरग्यांक येता देखून सोविना पळय सोविना आनी ताण्णू पटी मारतात खंय म्हळ्यार पप्पाय पटी मारता पळय गी हाळे टायट सिच्युएशन टायट परिस्थिती येताना पटी मारी येता आतां पयशे दिवंक नात तशें आनी पप्पा दा म्हूण सांग हाळे तशें पळय देखून गॉसिप तशें देखून ह्या परिस्थितींत आमी ह्या पटी मारच्या तावन आनी सोमी म्हणटा बायरीचे कोणाक आमी पटीन घालूं जो म्हूण सांगता देखून ल्हान भुरग्यांक कोण पळय पटी मारूंक आनी गॉसिप करूंक खोबरो उलोवंक आनी करता आमी तें राग हाडूंक उसांबोड राग करूंक आनी करता ती बारीक फाड म्हूण सांगता देखून पाप साहेब सांगता घाल म्हूण सांगल्यार आमी देवाचे उतार नियाळ करचें हें दांत्या पातळ बांदून घाल म्हणून सांगलां पळय जेजून माथेवाच्या वंजेलांत 18 अध्याय 1-7 आमी वाचिचे आनी तो आमी आमच्या जिन्यान फाळीचे देखून मोगाच्यानो आमची साल बदलूंक आमी ही मेटां वापारया आमची साल बदलून संतोश भरीत देवान दिलें आनंद भरीत जिवीत समाधानान कुटुंबांत परिसरांत एक मोलादीक देवाचें बाळ जावन एक मोलादीक गौरवानीत व्यक्ती जावन सुखान संतोशान आनी शांती समाधानान 4 दीस संवसारान बरें जिया आमच्यो पाठ सवयो बदल्या.